आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांचो मुद्दो म्हणल्यार गोंय प्रथम, प्रायोरिटी गोवा. आज तुमी पळोवपाक शकतात की गोंयांत कितें चल्लां तें. सामकें खंयच्याय हेवटेन कितेंय जाता आनी जण एकलो आपूण प्रथम म्हणून उबे आसात. तशें जावपाचें आतां बंद जावपाक जाय. हाजे मुखार गोंय प्रथम जावपाक जाय. आमी थोडे वोकल वोटर्स ऑफ गोवा आज थोडे मुद्दे तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारां मुखार दवरतले. आयचे प्रेस संबोधीत करतले आमचे बरोबर आसा जेसी डिसूजा, मागीर आसा डेरिना आराउज, मागीर स्वप्नेश शेल्लेकर, गणपत सिद्धये बाब, आल्बिटो डिसिल्वा आनी हांव रुपेश शिंत्रे. हांव मुद्दमूच दोन उल्लेख करपाक सोदतां. गणपत सिद्धये आनी आल्बिटो बाब हे दोगूय जाण रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट आनी आपल्या गांवचे BMCचे चेअरपर्सन. सो ते रिटायर जावनूय बी गोंया खातीर अजून काम करतात. हांव जेसी कडेन दिवचे पयलीं हांव एकच बारीकसो उल्लेख करतां. 2016 जेन्ना US इलेक्शन जालें बिटवीन डॉनाल्ड ट्रम्प आनी हिलरी क्लिंटन, अमेरिकेक एक डिस्कोर्स जालो की हे दोनी पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे डेमोक्रेट्सांनी आनी रिपब्लिक्सांनी जे दोनी उमेदवार दिले ते आपले हितान आपले पार्टीक मुखार दवरून उमेदवार दिले आनी अमेरिका दवरून न्ही. आनी ताजेर मोठो डिस्कोर्स जालो आनी वोटर्सांनी बोवाळ मारलो की हे दोनी पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आमकां एकल्यान उजार दवरल्यात आनी दुसऱ्यान गरम तव्यार दवरल्यात. आतां मुखार हाजे मुखार उलोवपाक बाय जेसी. I've made my notes so that I don't miss out. Okay. The government led by CM Pramod Sawant today faces major public grievances surrounding unchecked development, severe resource shortage financials, strain and allegations of corruption. In fact, I sense a disconnect between the government and its people, wherein it should have been the other way around. Rampant development and land conversions have sent them in hiding, I think, fearing people's anger. The days of Biupachi Gorozna are over. In fact, it shows that they are afraid to face people today and are roaming with goons all around them. Widespread hill cutting, concretization of low-lying fields, cutting of mangroves, approval without people's consent for mega projects are altering the state's ecology as well as our heritage. Amendments to regional planning law, such as Section 39A, has sparked public anger. Protests have spread all over the village, aiming to protect their land. Many villages today face water shortages and power cuts. The state debt has also increased immensely since the government relies on borrowing to sustain itself while wasting public expenditure on events and publicity instead of strengthening capital infrastructure. In all this, it is evident that the government shields real estate mafia and prioritizes mega resorts over the needs of local goals. This is detrimental, leading to losing hope in BJP in the near future. Thank you. पळय दोन पॉलिटिकल पार्ट्यांनी अमेरिकेक एकल्यान हिलरी क्लिंटनाक दिले, दुसऱ्यान डॉनाल्ड ट्रम्पाक दिले. दोन्ही पर्याय सारके नाशिल्ले. सो जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी आपलो कॅन्डिडेट चूज करता तो पर्याय सारको आसपाक जाय. ते ऑप्शन पळय तूं गोंयकारां मुखार दवरता ते ऑप्शन सारके आसपाक जाय. जर तुमी ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल केलें ते परतून ओल्ड बॉटलींतच परत वतले. तसलें जावपाक जायना. पूण जेन्ना तुमी कॅन्डिडेट उमेदवार दितात तेच आमी सांगपाक सोदता न्ही ऑपोजिशन पार्ट्याचे. ना हांव मान्य करना तुमचो तो मुद्दो. काय वायन तसो कितलोसोच वायन बरो आसा कळ्ळें. कितलेशेच लोक बरे आसात गोंयांत. सो हे पॉलिटिकल पार्ट्यांनी बरे लोकांक आपलो जो यार्डस्टीक आसता जो कॅन्डिडेट चूज करपाचो तो चेंज करपाक जाय. जो सद्याक मेरेन ते करतात तो आसपाक जायना. मातशें दुसरे दृश्टिकोणान पळोवपाक जाय. गोंय प्रथम हे दृश्टिकोणांतल्यान पळोवपाक जाय. आनी एक कितें जाणा आमच्या गोंयकारांक परत निवडून दिवपाची ती संवय आमकां आतां मोडची पडटली.
एका परस 2 फाटी ताका दिवपाकूच जायना संदी, मागीर ते माथ्यार बसता. मागीर ते मतदारांकूय कॅर मारिना आनी लोकां जनतेच्यो मागण्यो मान्य करिना. ते फक्त आपले हित पळयता. ही खंय तरी चळवळ आतां सुरू जावपाची गरज आसा. RGPचो एक आमदार आहा, आम आदमी पार्टीचे 2 जाण आसा आनी विजय सरदेसायची गोवा फॉरवर्ड आहा. एटलीस्ट इतले जाण तरी सद्याक एकठांय आहात न्हू तुमी. What about your party? What about त्याच कारणाक लागून हे पळय आतां आमी जे खंयच्याच पार्टीचे न्हू, हे लोक खंयच्याच पार्टीचे न्हू, हेंच्यांनी फुडाकार घेतला ह्या ऑपोजिशन पार्ट्यांक प्रश्न विचारपाक की तुमकां सिरियसनस आसा काय ना तो. तोच उद्देश आहा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो आनी ह्या लोकांचो. आनी अपील हीच आहा की आनीक लोक ह्या संघटनेक जॉयंट जावचे, ह्या मुवमेंटाक जॉयंट जायचो. असो एनजीओ बिनजीओ कांय ना. इट्स प्युअरली अ पिपल्स मुवमेंट टू पुट ऑपोजिशन ऑन नोटीस की तुमी शिस्तीन राहा. what about your party? You are also heading a political party. सद्याक जशें सांगलां सर की गोय इज एट स्टेक, गोवा इज एट स्टेक. हितून जास्त पार्टी येयल्यो जाल्यार प्रॉब्लम क्रिएट जातले. म्हणून आमी एक स्टेप फाटीं घेतला की गोंयाक लागून आमी सॅक्रिफायस करपाक रेडी आसा. आनी हांवूय सद्याक पार्टीचे जे डेली अफेर्स आहा पळय तितूंतल्यान भायर सरला. कित्याक आमी जी आतां सिस्टम क्रिएट केला रुलींग गव्हर्मेंटाक अंडर द चॅक दवरपाक, ती सिस्टम बरी फंक्शन जाता. आतां सडनली हांव ती सिस्टम सोडून जर पॉलिटिकल पार्टीक गेलो जाल्यार ही सिस्टम मागीर कॉलेप्स जातली न्हू. ही सिस्टम चलप म्हत्वाची. सो तेका लागून आमी आमचो हीत, आमच्या पार्टीचो हीत कुशीक दवरून गोंयचो हीत फुडें दवरता. एक्चुअली एक सिंपल गोष्ट आसा, हांव स्वप्नेशान सांगून ताका एड करता. तुमी जर 2022चो रिजल्ट काडात, सिंपल, आनी कॅल्क्युलेटर घेवन गणीत करात. जर तुमी सरकारांत आसा त्यो पार्ट्यो कुशीन दवरल्यो आनी ऑपोजिशन इंडिपेंडंटूय एड करनाकात, ऑपोजिशन पार्ट्याचीच जर मतां एड केली न्ही, तुमी म्हणजे जे ऑपोजिशन आसात ते सरकारांत जी पार्टी आसा ताजे परस वयर येतले. एक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे मॅथमॅटिक्स फेल जाता. 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसात जंय जिखलो ताका 51% वयर मतां पडल्या. ती जर 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडल्यो, बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑपोजिशनाची मतां इंडिपेंडंट कावंट करना, कित्याक इंडिपेंडंटाचो कोणाचेर कंट्रोल ना, पूण ऑपोजिशन पार्ट्याची जर मतां एड करीत ती सरकाराक आयल्या ताचे परस वयर पावता. हें सिंपल मॅथमॅटिक्स. हें करपाक कितें व्हडले रॉकेट सायन्साची गरज ना. ते रिजल्ट घेवपाचो, कॅल्क्युलेटर करपाचो, एड करपाचें. हेंच परचे जाल्ल्या जिल्ला इलेक्शनांतूय सिमिलर ट्रेंड आमकां दिसून येता. सिमिलर ट्रेंड दिसून येता. पूण 2022 तो सामको क्लियर दिसता, सामको एब्सोल्युटली. कितें आसतलें सद्याक तरी तांकां शिस्तीर दवरून आमी म्हणटा त्याच दिशेन वचपाक जाय. हो आमचो आतां सद्याक हट्ट आसा. ते आतां पाळटले काय पाळचे ना तो वेळूच सांगतलो. पूण जेन्ना तो वेळ येतलो तांकां पयलीं लोकांक इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आमच्या समोर वयचें पडटलें. इतल्या वर्सां, सुमारे आतां 4.5 वर्सां आमी सरकाराच्या विरुद्ध उलयल्ले आसा. आमी कितें केलां किंवा कितें करूंक ना तें सगळें लोकांक खबर आहा. आमी इलेक्शना पयलीं हे ऑपोजिशन लिडरांच्या अगेन्स्ट उलोवपाक आमकां लावनाका. ह्यो तांकां मॅसेज ऑपोजिशन. Sapnesh, which are these political parties you are referring? Opposition. मोस्ट इम्पॉर्टंटली सद्याक जे आतां चल्लां पळय, आनी काँग्रेस म्हणा RG म्हणा, खूब प्रॉमिनंटली हांकां, कित्याक लास्ट इलेक्शनाचे स्टॅटिस्टिक्स पळयत जाल्यार लुजींग सायडीन म्हटल्यार ऑपोजिशन सायडीन सगळ्यात जास्त वोट शेअर काडलेलो काँग्रेसीन आनी आफ्टर दॅट इट वॉज RGP. आयज पळय जाल्यार इन फायटींग सिरियसनसूच ना. इलेक्शन माथ्यार तेंकले आनी हे आपल्या मदींच कुस्ती मारून खूश आहात. आपूण हें करतलो, आपूण तें करतलो, आमचो आमदार असो. अरे तुमच्या आमदारा विरुद्ध कोणी उलोवंक जाय? BJPन उलोवंक जाय न्हू. हे आपल्या आपुणूच झगडी मारून खूश जाल्लेले आहा. गोंयचे पडलेले ना, सिरियसनस ना, हो प्रश्न पडला आमकां. म्हणून आमी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतला आनी आमी हांगाच्यान आतां हांकां सगळ्या ऑपोजिशन पार्ट्यांक नोटिसीचेर घालता. तुमची ही नाकाजलेली मस्तीपणां आनी आपल्या मदीं सिरियसनस ना पळय ती खपचली ना. आमी तुमकां प्रश्न विचारतले, लोकांच्या तर्फे आमी तुमकां विचारतले. तुमी इंडिव्हिज्युअली कॉन्टॅक्ट करतले? आपयल्या वयतले, आमी सगळ्यांक मेळपाक तयार आसा. आमचो उद्देश कॉमन आसा. आमचो उद्देश कितें आहा?
यांच्या सगळ्या ऑपोजिशन पार्ट्यामध्ये सिरियसनस येवपाक जाय. देर इज लॉट ऑफ एट स्टेक. अख्खे गोंय सद्याक डावाक लागलेले आहा आनी तुमी कसलो खेळ चलयला. सिरियसनस अजिबात दिसना. सगळ्यांक आमकां ग्रांटेड घेतल्यात तुमी, उपकारचेले ना अशें. आयचे हेतून तुमी खरो स्ट्रॉंग असो ऑपोजिशन कोण दिसता तुमकां? हे सगळे जाण एकठांय येत जाल्यार स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जातलें. पूण सद्याक कितें चल्लेलें आहा, हांकां प्रत्येकाक दिसता की आपले पार्टीचो जास्त बेनिफीट जावचो आनी ते पार्टीचो बेनिफीट पळयतना गोंयचें लुकसाण जालें उपकारता तांकां. हे आमी खपोवन घेवचेलें ना. म्हणून आमी सगळे गोंयच्या बाजून आसा. तांकां पक्षाच्या बाजून रावपाक जाय काय गोंयच्या बाजून रावपाक जाय हो आमचो प्रश्न आसतलो. आनी हो प्रश्न इलेक्शनाक वयताना लोकांच्या मार्फत आमी तांकां विचारतले. हांव तुका एकच एड करता. जेन्ना ते गोंयचे बाजून आसतले न्ही, ते पक्षाचे अगेन्स्ट वचूंक शकना. नाजाल्यार तूं अशें म्हणूंक शकना आनी पक्ष गोंयचे अगेन्स्ट अशें कशें म्हणूंक शकतलो तूं. सो आमी कितें सांगता ताका, तूं गोंयची बरोबर जर तुमी रावले, गोंय प्रथम केलें, तुमी एंटी पार्टी जावूंक शकना. पूण एक एकदां कितें जाता, पार्टीक जेन्ना तूं मुखार दवरता तेन्ना गोंय खंय तरी फाटीं उरता. जेन्ना तूं गोंय मुखार दवरता तेन्ना तुजो पक्ष केन्नाच फाटीं उरूंक शकचो ना. प्रायोरिटी पोजिशनाक आव्हान केलां की सगळ्यांनी एकठांय येवन एक मिनिमम प्रोग्राम. हे सगळे जे आमचे स्थानीक लोक आहात त्यांची मागणी कितें आसा, त्यांची मागणी जे आमी आजून पर्यंत उलयत येत आसलेले तीच मागणी आसा की सगळे जे ऑपोजिशन पार्टीज आहात तेंच्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. कित्याक गोंयान सद्याक जे चल्लां तें खूब भिरांकूळ आसा आनी हें बंद जावपाक जाय. हेची संदी आतां आमकां एक 5-6 म्हयन्यान मेळपाची आहा. ऑपोजिशन पार्टी ज्या तरेन कामां करता किंवा करिना ते पळयत जाल्यार आनीक भंय दिसपाक लागला. हे सगळे लोक आनी आमी बाकीच्या लोकांक उलो मारता की तुमी येया, आमी सगळे जाण मेळोन ह्या ऑपोजिशन पार्टीज जे आतां आपापले स्वार्थ आनी आपापल्या पक्षांचे स्वार्थ आमच्या गोंयच्या हिता पेक्षा फुडें दवरपाक सोदता तांकां नोटिसाचेर घालया की तुमकां जाय तें करूंक मेळचेलें ना. आमची नजर तुमचेर आसा. तुमच्या प्रत्येक एक्शनाचेर किंवा इनएक्शनाचेर आमी तुमकां जाप विचारतले. कोणूच तुमकां विचारपी ना अशें समजचें न्हू. आमी हे पळय लोक आतां फुडें सरलेले आहा आनी आमी बाकीच्या लोकांक उलो मारता की येया, आमी सगळे जाण मेळोन ही जी पॉलिटिकल क्लास आहा आनी मोर पर्टिक्युलरली ऑपोजिशन्स आहा पळय तांकां शिस्तीन दवरपाची गरज येयल्लेली आहा. आतां हे लोक कोण काय म्हटल्यार आमी सगळे वोटर्स. सिन्स आमी उलयता, आमी प्रत्येक जाण स्वताक वोकल वोटर्स म्हणटा आनी आमचो उद्देश कितें काय म्हटल्यार गोंय प्रथम, प्रायोरिटी गोवा. तुमचे जर पक्षाची प्रायोरिटी तुमकां आसा ती सद्याक मातशी कुशीक दवरा. कित्याक आमी डिमांड करता की तुमी सगळ्यांनी गोंय प्रायोरिटीचेर दवरपाचें, गोंय प्रथम दवरपाचें. ह्या कारणाक लागून आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स. सपनीश बाब, तुम्ही म्हणलां गोंय वांगड्यांनी आतां जें चित्र उबें केलां तें तुमी पळयलें आनी हें सगळें चित्र खूब भयावह. तेन्ना तेजेर आनीक चड उलयनासतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या विरोधी फुडाऱ्यांक की बाबानो, तुमी जी कितें नाटकां चलयल्या ती नाटकां मातशी बंद करात. कितें चलयलां तुमी? लोकांक तुमी गृहीत धरता. तुमी कितेंय करतले आनी लोक दोळे धांपून पळयतले अशें जावचें ना. थोड्या दिसां भितर जर तुमच्या भितर सुदारणा दिसना जाल्यार लोकांक दुसऱ्या पर्यायाचो विचार करचो पडटलो. आनी तुमच्या सारके जे व्हडले व्हडले फुडारी आहात जे स्वताक व्हडले समजता ते मातयेन नाच जातले. लक्षांत घ्या की तुमी आसा ते लोकां खातीर, तुमचें कर्तव्य आसा तें लोकां खातीर. आनी तुमी कितें करता? स्वताचो स्वार्थ, स्वताचो अहंकार, तुमकां कितें पदां जाय ती पदां जर मेळना तुमी एकामेकाचेर फोटो घालता. कितें चलयलां तुमी? लोकांक ती कोणा कडेन पळोवपाचें? आज लोकांक गरज आसा एका पर्यायाची. आज लोक पळयता की आमकां कोण बरें फुडारपण दितलो म्हणून, आनी तुमच्या एकाय मदीं ताकद ना ती दिवपाची ना, तुमी फाटीं सरात.
दुसरे बरे फुडारी फुडें येवनी. तुमकां एक लास्ट वॉर्निंग आसा ही. आमी कितें राजकीय मळाचेर खेळपी फुडारी न्ही, आमी कार्यकर्ते न्ही, आमी पर्यावरण प्रेमी, गोंयचो मोग दवरपी, गोंयच्या भुमी खातीर झगडपी. मागता तुमचे कडेन तुमची नाटकां बंद करा, सगळे एकठांय या. एक तुमचो कितें तरी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुमी दवरात आनी लोकां फुडें बरो उमेदवार तुमी दियात. उमेदवार सुद्दां प्रामाणीक आसपा जाय. आज पयशे घेवन फाल्यां दुसऱ्या पार्टीन वचपी न्हय. इतले शितीत दवरा. पयशे घेवन तुमची तिकेटी वांटू नाकात. लोकांची तुमचेर नजर आसा. तुमी आतां कितें करता की तुमचे प्रत्येक पाऊल, तुमचे प्रत्येक उतर हे लोक आतां पळयता. लक्षांत घ्या की जर तुमी आतां जर चुकले नाल्यार हेच्या फुडें तुमी केन्नाच वयर सरचे ना. धन्यवाद. दोन वांगडी उलयल्यात ते सरकारा बाबतींत उलयल्या, सरकार कितें करता आनी करिना तें. आनी हांव म्हणटा कितें, ऑपोजिशन जे पार्टीज आसा ते खरेंच आसा काय ना, म्हाका तरी कांय पोजिशन आसा कसो दिसना. ते अंतर जो आसलो ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीच्यान तेजो अंतर खूब बारीक बारीक जायत वयता. द न्यू फिलॉसॉफी इज bring everybody together and then you can do what you want. तर तशें चल्लेलें आसा गोंयांत. खरें तर डेमोक्रेसी चलतली, सारकी चलतली जाल्यार सिन्सियर ऑपोजिशन आसपाची गरज आसा. आतां आमची कोंकणीन म्हण आसा तशी, थोडे आसा ते उलयतात पूण वत्याचे तशे दाखोवपाचे वेगळे आसता आनी खावपाचे वेगळे आसा. तशें हें ऑपोजिशन जाल्लें आसा. उलयता ते पूण करतना ते आपल्याक जाय तशेंच करता. गोंयच्या खातीर कितें बरें पडटा तें करिना. तशेंच इंग्लिशीन एक म्हण आसा की यू मस्ट प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. खुबशे जाण आमचे आमदार उलयतात गोंयच्या, पूण खरेंच ते तशें पाळटात काय, करतात काय ते. गरिबा खातीर कोण आतां कांय करता अशें म्हाका दिसना. गरीब आनी गिरेस्त हेचे मदीं अंतर वाडत आसा. तर हे हांव म्हणटा गोंयच्या खातीर तर आमी कितें करतले, बरें कितें दिसतलें आमकां, जाल्यार ऑपोजिशनान सारकें एक्टीव जावंक जाय आनी खरेंच गोंयचे जे मुद्दे आसा, लोकांचे जे मुद्दे आसा ते घेवन ते फुडें मुखार वचपाक जाय. गोंयच्या लोकांनो जागृत जायात. आमी जेन्ना ल्हान आसलीं असले आमी विकास पळोवंक ना. आतां पळोवंक गेल्यार सगळ्याक विकासाच्या नांवान सगळ्याक विनाशूच दिसून येता. वता थंय सगळ्याक गार्बेज, स्वेज आनी उदक एकटोल्लें दिश्टी पडटा. आमी जीं गोंयकारां आसा आमचे जायते प्रश्न घेवन जायते फावट फुडें येता, पूण हे सगळे प्रश्न आसा पळय ते आमचे सुटावे जाल्ले दिसना. हो जो सरकार आसा तो फकत विकासाच्या नांवार फकत विनाशच करूंक उठला. हिल काटींग, 39A हाडून सगळ्याक डेव्हलपमेंट्स, हे सगळे डेव्हलपमेंट्स सगळे विनाश पळोवन हे सगळे आमकां गोंयकारांक नाका. जाता तिना आमी प्रोटेस्ट करता, हें करता, बंद करपाक हें सगळें कितें चलता पळय तें. पूण ह्या सरकाराक फकत आपणाकूच जाय पळय तशेंच चलयलेलें जाय. सो आमी आतां फुडें सरून जागृत जावया. हे सगळें डिस्ट्रॅक्शन, हे जे सगळे विनाश कितें चलता पळय तें आमी बंद करूंक वावरुया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.